पवित्र मिसाचे बेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया देव आमचो बाप. Dev amco baap, Tu moco baap. Dev amco baap, Tu moci Bog. Jesu amco baap, ani hamie. Jesu ustungi, ami soglie. Deva utorai kodau tena. Jesus tungie, Deus panavan pratitau tena, amie. Jesus tungie, Deus amco baap, Tu moco baap. Deus amco baap, Tu moci Bog. Jesus amco baap, ani amie. Jesus tungi, ami suglie. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय बागिवोन सुजे वाजाचे देखीन जेजू क्रिस्ताक पोरगोटूंक आमचें जिवीत जावं दी एक आतयार. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजूक पोरगोटप जावन आसा पवित्र सोबेचें मिसांव. आमी तिचे वांगडी जाल्ल्यान तें आमचेंय मिसांव. ही पोरगोटणी जिवितांतल्यान जावं बागिवोन जुजे वाज आमकां एक देख जावन आसा. आपलें जिवीत फकत जेजू पासत समोरपून जिवितांतलें बरें तशें वायट देवाची खुशी म्हूण मांडून घेवन जेजूचे बरे खोबरेचो पोरगोटणार जालो. तर बागिवोन जुजे वाजाची देख घेवन धर्म पोरगोटणेच्या वावरांत आमकांय कार्यां पाळून क्रिस्ताची पुर्ती आतयारां जावंक आमकां देवाचो आदार. बागिवोन जुजे वाजाच्या विनवणेंत ह्या पयल्या नोवेनांत मागुया. मोकाळ बाबा भयणीनो, इन चिंतना आमच्या मनांत दवरतना आयज आख्खी पवित्र सभा सुमया जेजूचे आप पोरगोटणेची दोबाचीक परब समोर उमता. हे परबे उदेशी देवान आपल्या पुता वरवीं आपणाचो मोग आमकां सगळ्यांक उगडापो केलो आनी होच देवाचो मोग आमी बघून जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां मागता. बागयोन जुजे वाज जावन आसा आमकां देख ताचे विणवणेन जेजूचे नीज मिशनार आमी जावंक आमकां ह्या बलिदानांतल्यान देवाची कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी गुडेक आमचे उत्सुकतायेन देवाचे नीज मिशनार जावंक आमी चुकल्या. दूख आमी धरून हे वेळार कालतिकायेन बापाच्या बोगसोण्यांक उलो करुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे बसोत भगवंत सुदान सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumya Good go, Sumya kaklut go, Lisa kaklut go, Krista kaklut go, Sumya kaklut go, Sumya kaklut go. त्रिएक देवाक दिन वासून सगळीं बरोबर म्हणुया. मोहिमा देवाक उंचुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणता. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सुमिया देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराची पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्मीय संगती देवा बापाची मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ही आयची मीस एंटनी आनी मिलाग्रिना एंड्रो ह्या आमच्या बाबा आनी भयणीच्या इंदेसां खातीर आमी भेटयता. देवा कडल्यान सगळ्या बरेपणा पासत जें कितें मेळ्ळां ती आर्गां दितात. आर्गाच्या मनान उदीक देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागतना आमी आमच्यो गरजो, आमचे आवंडे, आमचे उस्के, आमची दुखी जेजूच्या हातान समर्पुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बावार्तान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. इसायास प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप. ऊट पोरजोळी जा, उदेल्लो सुर्या, जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरसाचेर काळोख विस्तारला. तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजळटा. तुजेर सर्वेस्परा आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उजवाडाक ताच्या पोरजळाक आशेता राजा. दोळे उबारून सोर भोंवती फिरय, सोर भोंवती पोळे. एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोत्यां येतात. सगळे पूत तुजे आन तुज्यो दुवांक हातांत दोन हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोरजोळीत जातलीं. होय, तुजे कालीज दादोशी जातलें. तर तुजे उटयेंत सागरा दर्याची
व्हांवतली गिरेस्काय, राजाची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरून हिणांनी येतली उठां. मिद्यानीर आनी इफाची इस्पा भायर कोरा. शेबा तावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सोगली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजी मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सोगलीं राष्ट्रां. सोगलीं आनेकदां म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सोगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुज्या शाणेपण दी. तुज्याच नांवांत नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मोनजुंबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सोगलीं राष्ट्रां. ताच्या कालार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो सोर शेकान शेक ती तोगतली. एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापुर्यान, न्हंयचे देगेर तावन पृथ्वीचे शिमापुर्यान ताची राजवट चलयतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सोगलीं राष्ट्रां. तारशिसाचे आनी दिपा जुव्याच्या राजा आपलो राजदोण घेवन ताचेशी येतली. ताका दाना कोनिको घेवन पावतली. आरांबेचे आनी इथोपीच्या राजा ताचे मुखार सोरपोट पडटली सोगलीं राजा. ताची सेवा करतली सोर राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सोगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्याक गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुर्बल्यांक तो पावतलो. दोलदिराची आनी दुर्बलाची तो दया करतलो. गोरिबाचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सोगलीं राष्ट्रां. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावचें मुन्यारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घोडे आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्योन दोमदूतांक आनी प्रवाद्याक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन भावात्याक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यात आनी तेच बासावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतरें. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्याचे नोकेत उदेलोलें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. Surveți portum cei sove asu. Mateva pormone
जेसू ख्रिस्ताचे शोभ वर्तमान Mój ducha somia. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेथलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयलीं आनी अशीं तांणी विचारलीं, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताची नोखेत्र उदेलोली आमी पळयला आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम सोमेस मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेथलेहेमांत, कित्याक बाकनारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदीं सगळ्यावन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे ताव निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोजेक गोंगल्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नोखेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतली आनी तांकां बेथलेहेमाक धाडटना म्हणली, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरलीं आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नोखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलीं आनी बाळक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलीं. नोखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरीच जालीं आनी घरांत भितर सरून बाळक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिलीं, भांगार, दुंप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायली आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतली. जेजू क्रिस्ताचें शोभ वर्तमाने Vagani ducha Christa. प्रितीच्या भयणी भवनू, कोण एक टोर्नाडो मारियो नांवाचो ताणें आपलें उंचलें शिकप केले उपरांत एक बरी नोकरी ताका फावो जातली म्हूण तो आशेन रावता. पूण इतलें शिकप केल्लें आसतना ताका कसलीच नोकरी मेळूंक ना देखून तो निरशेल्लो आनी असल्या वेळार दुसऱ्या तरणाट्या भाशेन परदेसांत वचून कसलोय तरी वावर करतलो म्हूण लाखांनी रीण काडून एका एजंटा लागीं मागता, म्हाका परदेसांत कसलेंय तरी एक काम दी. एक दीस जालो, 2 दीस जाले, म्हयने जाले, आजची पत्तोच ना. कांय म्हयने उपरांत मारियो गमून आयली की हो एजंट जावन आसलेलो एक दोंगी एजंट आनी असले वेळार हो टोर्नाडो मारियो अदीक निराशीपणान बुडलोलो आनी असले वेळार कितें हांवें करचें, कोण म्हाका पावतलो, कोण म्हाका एक कोरो एजंट दितलो, असले तरेचे विचार ताच्या मनांत आयले. एक फावटी ताच्या मनांत आपलें जिवीत लेगून संपोवंक येवजण आयली. पूण असले वेळार ताचो एकलो इश्ट लिओ नांवाचो ताका भेटता
आनी मारियोची खबर आयकल्या उपरांत लिओ ताका एक खरो एजंट आसोवें व्हरता आनी हो एजंट एक पयसो लेगून घेयनासतना ताका परदेसांत नोकरेक लायता. मारियो खुशालकायेन वेता आपलें जिवीत थंयसर तो सारता. कोणीच आपलें जिवीत ह्या नव्या कामा उदेशी परजोडला तें पळोवन तो आपल्या इश्टाक आनी ह्या खरो एजंटाक दिनवासता. आनी जितले फावटी सुटयेन तो परत गोंयांत येतालो तेन्ना तो तांकां भेट्टालो आनी आपलें दिनवाशी मोन एके ल्हान बेटी वरवीं तांकां तो उक्तो करतालो. बाबा भयणेनो, लिओ जावन आसलेलो मारियोच्या जिवितांत एक उजवाड. लिओ वरवीं मारियोच्या जिवितांत एक सुर्या परजोडली आनी ह्या वरवीं दिनवाशीच्या मोनान आपलें जिवीत तो जिवंक लागलो. हे घडणेचेर आमी नियाळ करतना आयच्या वाचपांचेर आमी नदर घालुया. पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी इस्रायल पोरजेक एक बोरवासाचो साद घालता. तो म्हणटा, उठ पोरजोडीचा उदेलो सुर्या. पयले सुवातेर इसायास प्रवादी तांकां उलासाचे नाद दिता आनी तेच बरोबर मिशनरी जबाबदारेची जागृताय तांकां उगडास कोत्ता. बाबा भयणेनो, ही उतरां समजून घेवंक इस्रायल पोरजेचेर आमी नदर मारूंक फावो. इस्रायल पोरसां देवाचो मोग नाकारून आपणाक जाय ते भाशेन जिवंक लागली. पातकाचें जिवीत जिवंक लागलेले तेन्ना बाबिलोनांत निर्वाशी कशे तांकां व्हेले आनी थंयसर जाय ते कोश दूख तांकां सोसूंक पडली. पूण देव तांकां परत जेरुसलेमाक हाडूंक सोदता आनी जेरुसलेमाक हाडलेले तेन्ना कोणेंच जेरुसलेमाचें शार आनी जेरुसलेमांत आसलेले मंदिराचें घोट्टण जाल्लें. हाकाच लागून तांच्या जिवितांत एके भाशेन काळोख आसलेलो. पूण इसायास प्रवादी इस्रायल पोरचेक बसावणी दिता आनी म्हणटा, तुमचे मदीं देव येतलो तेन्ना तुमचें जिवीत परसोडीत जातली. आनी खरेंच ह्या उतरा वरवीं तांचें जिवीत नवें जालें. आनी तेच बरोबर इसायास प्रवादी तांकां उगडास करता, जे भाशेन सुर्याच्या उजवाडान तुमी उठल्यात तेच भाशेन आतां तुमी जी मनशां आजून काळोखांत आसात, जी मनशां आजून पातकांत जियेतात, जी मनशां आजून देवाचो उजवाड पळोवंक ना, तुमच्या उजवाडा विशीं तांकां देवाचो मोग परगटूंक तुमी मिशनार जावंक फावो. दुसऱ्या वाचपान आमी नदर मारीन जाल्यार थंयसर भाग्यून पावलो एफेसकारांक बरोवन अशें म्हणटा, जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना ताणें देवाचो मोग उगडापो केलो. जेजू जावन आसलेलो देवाच्या मोगाची निशाणी. Jesus became the manifestation of God's love. आनी हाकाच लागून भाग्यून पावलो म्हणटा, जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना न्हूच फकत जुदेवांक पूण विदेशांक लेगून तो आयिल्लो, आख्ख्या मनशा कुळाक तो आयलो. जेजूचे आसने वरवीं सगळीं आमी एक, जेजूच्या एकचारान आमी जियेता. कसलोच वेगळोचार हांगासर ना. देवाचो उजवाड, देवाची जाणवाय सगळ्यांक फावो जातली. आनी हेंच आमकां शुभ वर्तमानांत थावें जाता. जेन्ना जेजू जल्माक आयलो तेन्ना जुदेवांक न्हय पूण उदेंतीच्या तेग विद्वानांक, वेगवेगळे धर्माच्या मनशांक जेजू पयले सुवातेर भेटता. हे तेग विद्वान नोकेत्राच्या उजवाडान जेरुसलेमाक वेतात. कित्याक जेरुसलेमचें शार एक व्हडलें शार
आणि उंचले कुळ्याचे मनीस ह्या शारांत जल्मतले म्हूण तांकां थावे जाली. असलें दायज जेरुसलेमांत मेळटा म्हूण ह्या विद्वानाक दिसली. हाकाच लागून जेजूक जेरुसल्याक सोदूंक ते गेले. पूण शास्त्रा प्रमाणे तांकां उपरांत गोमून आयले की जेजू जेरुसल्याक न्हय पूण बेथलेहेमांत साद्या खेड्या गांवांत जल्माक आयलो. आनी नोकेत्राच्या उजवाडान बेथलेहेमाक पावले उपरांत थंयसर जेजू आंकवार मारेच्या हांकींत तांकां भेटलो. आनी ह्या वरवीं आपल्यान हाडलेली देणी जेजूक भेटयल्या उपरांत आपल्या गांवघरांत ते गेले. बाबा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा सुमया जेजूचे आप परगोट्टीची परब समोर उमता. आनी आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत बागयोन जुजेवाजाची नोवेना आमी सुरू करता. आनी ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता. बागयोंत जुजेवाजाची देखीन जेजू क्रिस्ताक परगोटूंक आमचे जिवीत जावन दी एक हातयार. बाबा भयणीनो, आमचे जिवीत एक हातयार जातलें जाल्यार पयले सुवातेर आमच्या वडिलाच्या आज्ञांक आमी कान दिवंक फावो. वी हॅव टू बी ओबिडियंट टू आवर सुपिरियर्स. आनी बागयोंत जुजेवाजाच्या जिवितांत आमी नदर मारीन जाल्यार तो सदांच आपल्या वडिलांक खालतो रावलो. जायते फावटी वडिलांचे मन आनी ताचे मन वेगळे आसताले. पूण तरी आसतना बागयोन जुजेवाज वडिलाचे मन मानून घेवन आपले जिवीत तो जियेतालो. एक फावटी जुजेवाजाक श्रीलंकेंत वचूंक ताका दिसली. पूण असल्या वेळार जेन्ना वडिलां लागीं परवानगी मागली ना तेन्ना ताचे वडिलांन सांगले, सिलोनांत न्हय पूण मंगळुरांत वच आनी तुजें म्हण्यारपण थंयसर चलय. तेन्ना खालतीकायेन वडिलाची आज्ञा मानून घेवन तो मंगळुरांत वेता आनी देवाचो वावर फुडें व्हरता. असल्या वेळार जुजेवाज रागान भोवरोना. आपल्या वडिलाचेर तो कोंत्र जायना. पूण देवाची कुशी म्हूण ओळखून घेवन तो आपलें जिवीत जियेता. बागयोन जुजेवाज आयज आमकां उलो करता आमच्या वडिलाच्या आज्ञांक कान दिवंक. आमची पवित्र सभा देवाची उतर आमकां परगट करता. आमची पवित्र सभा याज्ञिका वरवीं जायते पवित्र सभेची नवी शिकवण आमकां दिता. असल्या वेळार देवाची उतर आयकूंक, ही नवी शिकवण घेवंक आमी आयते मनान तयार आसना काय? वो पवित्र सभेचेर आड झुजून याज्ञिकाचेर आड उलोवन ही नवी शिकवण, ही नवी आज्ञा आमी पयसायता काय? जरी तर असले आज्ञा आमी पयस दवरता जाल्यार आमी जेजूचे हातयार जावंक पावचे ना. तर आमच्या चालत्या जिवितांत आमच्या वडिलाचे, पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांचे आमी आयकुया आनी जी शिकवण आमकां मेळटा ती उक्त्या मनान आमी घेवन जेजूचे नीज मिशनार जावंक आमी वावरया. दुसरे सुवातेर जेजूचे हातयार आमी जातले जाल्यार आमचें जिवीत सादेपणान जिवंक फावो. बागयोन जुजेवाजाच्या जिवितांचेर आमी नदर मारीन जाल्यार आपलें जिवीत सादेपणान तो जियेलो. त्याग, सॅक्रिफायस करूंक तो सदांच आयतो. जेजू लेगून आपल्या शिसांक तो देवाची उतर परगटूंक धाडटना तो तांकां म्हणटा, सादेपणान तुमी वचात, कांयच तुमचे बरोबर व्हरू नाकात, देवाचेर विस्वास दवरात. बाबा भयणानो, आमी जेजूची हातयारां जातले जाल्यार आमचें जिवीत सादेपणान जिवंक फावो. पूण बारीकसाणीन आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आमी ह्या संवसारांत जियेतना कॉम्फर्ट सोदता. संवसाराची वोंडावण्योक आमी लोबदता.
आणि ह्या वरवीं सबार पावटी आमी पातकान पडटा. जरी तर आमच्या क्रिस्ती जिवितांत त्याग आनी साक्रिफीस करीत जाल्यार तेन्ना खऱ्यांनीच देवाचो मोग म्हज्या काळजान रिगतलो आनी म्हज्या जिवितांतल्यान होच मोग म्हज्यान परगटूंक जातली. तर सादेपणान आमचें जिवीत जिवंक आमी वावुरया. तिसरे सुवातेर जेजूचे आत्यारां आमी जातले जाल्यार दुर्बळकायेन आमचें जिवीत जिवंक फावो. बागयोन जुजेवाजाच्या जिविताचेर आमी नदर मारीन जाल्यार सदांच तो दुर्बळकायेन जियेलो. आपणा सोबें कितें आसा तें घेवन दादोशी जातालो. ह्या आनी तो बेस घेवन जायते फावटी ह्या आनी त्या गांवांत तो भोंवलो. न्हूच ग्रेसकाय सोदूंक पूण ओत्मीक ग्रेसकाय दुसऱ्यांक वांटूंक. आनी दुर्बळकायेन तो जियेलो देखून देवा मुखार तो व्हड जावंक पावलो. जेजू ह्या संवसारांत आमी ग्रेस जावचे खातीर दुर्बळ जालो. पूण आमी ह्या संवसारांत जियेतना संवसारीक ग्रेसकायक आमचें जिवीत लोबदोलें आसा. कोण भाशेन आमच्यान ओदीक आनी ओदीक ग्रेसकाय एकठांय येता आमचें मन ताचेरूच आसता. आनी जायते फावटी ग्रेसकायेक लागून बाटा बेसा लागून फॅमिली मध्ये भाव भावामध्ये गोच्या मध्ये कितली झगडी मारामारी दुस्मानकाय. बाबा भयणीनो, इल्लीशी ग्रेसकाय आमकां गरजेची. दुर्बळकाय आमी म्हणटा तेन्ना जेवण आसतना रावप न्हेसून आसतना रावप हें सारकें न्हय. इल्लीशी ग्रेसकाय गरजेची. पूण जेन्ना ग्रेसकायेचे गुलाम आमी जाता तेन्ना जेजूचे नीज परगटणार जावंक आमी पावना. तर बाबा भयणानो, जी दुर्बळकाय जेजून आनी बागयोन जुजेवाजान आमकां दाखयला तेच दुर्बळकायेन आमी जिवया. जो कोण ह्या संवसारांत दुर्बळकायेन जियेता तो देवा मुखार ग्रेस जाता. बाबा भयणानो, आमचें जिवीत जावंक जाय एक आतयार. उतरांनी जेजूक परगटूंक भोव सोंपेक. पूण जेजूक आमचीं उतरां नाका, जेजूक आमचें जिवीत जाय. जेन्ना जिविता वरवीं आमी नीज परगटणार जाता तेन्ना जेजूचें बरेपण, जेजूचो मोग आमी दुसऱ्यांक परगट करूंक पावतले. तर बाबा भयणानो, आयज ह्या पयल्या नोवेनाच्या दिसा बागयोन जुजेवाजाचे विणवणेन जेजूचे परगटणार आमी जावंक, ताची नीज आत्यारां जावंक आमकां ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना त्याच जेजूची कृपा आनी बळ आमकां मागून घेवया. जेजूचेरूच बावाड धरून ताची नीज पाटलावदार जातले म्हूण जेजूक भास दिवन सोबेमाजार आमचो बावाड त्या वेळार उच्चारुया. सोतमांता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी सोंबवलो, आंकवार मरेत हांव सोलमलो, पोंस पिलेदा काल ताणें कोस सोंसली, ताका कुर्सात सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमांता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एकतार, पातकांची बोक्षणी, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणानो, न्हयच फकत आमच्या उतरान पूण अदी करून आमचे जिणेन जेजू क्रिस्ताक परगटूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता. तर काय आमची मागणी जेजूच्याच हातान घालून ताचो आदार आमकां सगळ्यांक मागुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्मानी, पाद्रिनी आनी माद्रिनी आपल्या गौडीक कार्या मनशा मदें जियेतना आपल्या जिवितान देवाक भेटयलेली दान म्हूण उगडास दवरून आपल्या मुणयारी जिवितान आपले पोरजेक एक दान करूंक ती वावुरल्यार प्रमाण
देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी फुडारांनी हेरोदा भाशेन न्हय पूण विद्वाना भाशेन सोद काडूंक आनी तें आपल्या जिवितांत जियोंक पोरजे मोदें नागरीकपणाचो एकचार बांदून हाडूंक ती वावुरल्यार प्रो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आमच्या फिगुर्जेन आसलेल्या दुसऱ्या धर्माच्या भावां भयणींक आमी मानान लेखूंक आनी तांच्या धर्मांची फावो तितली वळख घेवंक जेजूची वळख आनी जाणविकाय आमच्या जिवितांतल्यान तांकां दिवंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आयज केरीत भाशेन देवसनेच्या पवित्र पुस्तकाच्या सेवा धर्मीक आनी गरीब गोरजीवताच्या कारिदास गोवा वावर कोत्तेल्या प्रांतांव तेन्ना आयज मिसा बेटेक वांटो घेतलेल्या मार्मा गोवा आनी गोवा वेल्ल्या वाराड्यांतल्या भावां भयणी पासत मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. सुर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता उदेशी तुजो मोग आमकां तुवें उगडापो केलो. होच मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभवून मोगाची साक्षीदारां आमी जावंक तूं आयज आमकां आपयताय. विस्वासान केल्ल्या आमच्या मागण्याचेर तुजी दोळ्याळ दिश्ट घाल आनी तुजे नीज आतयारां आमकां कोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातान देवाक उबारतना गायन गावया. वेदीचेर उंडया सोवे. वेदीचेर उंडया सोवे, आमची काळजां दवरता. सुखानी दूख सोरा गेले, जेजू तुझ्या भेटोयता. सुखानी दूख सोरा गेले, जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या देव्या पोरी आमकां तुज्या गेरोता. कुसाचे तुजे पोरी जेजू मुच्या दारोना. कुसाचे तुजे पोरी जेजू मुच्या दारोना. मोच्या भयणी भवनो, तुमचे आनी मोचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नेके पवित्र सोबीच्या देवाक सुरवेस्पर मानून घेऊ. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आयज आमी तुका भेटूंक भांगार धूप आनी गोंदरोस घेवन येवंक ना.
बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो. ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुताक आमी बाबार्थान ओळखून घेता, ताचे बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेता. तो तुजे पवित्र सोबेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता, आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर्व काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणीक येवजण उक्तें केलाय आनी तो सगळ्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयली. अनोद पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचे अमरपण पोर सोडलें आनी ताणें आमची सैम नवें केली. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorves Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यांनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस मनशां पासोत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठपोरगोठुया. सुम्या जेजू आमी होडो खाता. आमी एका शिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू. आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तालोली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकांनी तुजे इश्टगोदींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे पोर जोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागीवोन चुसे, बागीवोन धर्मदूता, बागीवोन चुसे वाज आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. न्हूच फकत उतराचे पूण केरी भाशेन जिविताचे चालींतल्यान जेजूचे हातयारां आमी जावंक जेजूचोच आदार मागून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज्य आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिदाव कमगोस आनी आमकां ताळलेन पूण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या न्यांक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. आपल्या पुता उदेशी आपणाचो मोग देवान उगडापो केलो. होच मोग बघून मोगाची साक्षीदारां जावंक जेजू आमकां आपयता आनी गोठायेन तूं आमकां भरता. बाबार्थान ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवंचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिजाचो साक्रामेंत घेतला फकत ताणें कुमन्या घेवंक फुडें सरचें.
While we gently appreciate the presence of other religion in this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या कालसां शिवंक फुडें सरतना गीत गावया, जेजू म्हज्या देवा. प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा, विद्वानापुरी आयज आमी जेजू बाळाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बाबार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखिला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यांत. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घोडीतांनी आमची बाबार्थाची नोदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती बाबा भयणाकूय आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार
ताच्या पोरजोळान सुखेस जावं तुका दिन वासूंक पावूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. अशें बसत किरीत भाशेन ही संदी घेवन संतोरेचो रेदोराच्या नांवान फादर कॅनडाच्या नांवान तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान आमचे खास दिनवास फादर लुसियो डायस एपिस्कोपल विकर ऑफ साउथ गोवा आनी पदवीकार तो होली क्रॉस चर्च वेर्ना बरे भाशेन ताणें मिसाचे भेटेंत आमचे पासत मागला आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या पासत फादर आमी तुका दिनवासता कांय कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी किरीत भाशेन 7 तारीख आयज तावन ते 15 तारीख पर्यंत मिसा ए पोरी सकाळी 6 वाजता 7:30 9:15 रोमारीचे मीस ही सगळी मिसां कोंकणी भाशेन सांजे 4 वाजता हेय रोमारीचे मीस 6 वरांचे मीस इंग्लीश भाशेन जातली आयतारा दिसा नोवेनाच्या दिसांनी ल्हानसो बदल केलोलो आसा ताची नोंद तुमी घेवची जानेराचे 7 तारीख म्हणल्यार आयज आनी 14 आमची मिसां 5:00 6:15 आनी 7:30 हो बदल केल्लो आसा ताची नोंद तुमी घेवची किरीत भाशेन 14 आयतारा दिसा 9:15 मीस रोमारीचे मीस तशेंच जाणट्यांक आनी पिडेवंतां खातीर हें मीस जातलें त्या उपरांत कॅन्टीन आमचें आसा थंय पेज कांजी आमकां मेळटली उगडास करून बागेवन जुजेवादाचो ताच्या साद्या चालत्या जिविताचो दोबाजीक पोरबे दिसा 16 मिसाची मांडावळ ये पोरी 5:00 6:00 7:15 8:30 दोबाजीक पोरबेचे मीस 10 वाजता हे मीस बीस थियोदोर मास्कारेनस आनी आमचो कार्दियल साहेब बिशप आनी आनीक 3 बिशप आमकां हे मीस भेटयतले त्या उपरांत बागेवन जुजेवादाचे ओरातोरींच्या कुड्यान मीस जातलें दनपारच्या 12 वाजता सांजे मीस 4 वाजता हांगासर जातलें कोंकणी भाशेन निमाणें मीस 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन पोरबेच्या दिसा जातलीं ह्या जाग्या विशीं कांय सवलती पुलीस वाटेर आमकां हांगासर कुमसाराचो सोयेक मेवता बरो फायदो आमी काडया न्हय मिसाचे भेटेन पूण बरें कुमसार करून आमकां पाद्री आमी मार्कार केल्ले आसात सकाळीं जावं सांजे कोणाकूय कुमसार जावंक दिसता तुमी जावचें तेच भाशेन मिसां दिवंक उपकार मागणी विनोदी बरोवंक तुमी जाता देणगी दिवंक तुमच्यान जाता डोनेशन्स तुमच्यान जाता आमच्या स्टॉलांत हेर धर्मीक वस्तू आमकां मेवतात किरीत भाशेन बागेवन जुजेवादाचो कॅलेंडर मागण्याचो जेलो हें पुस्तक हांगासर तेच भाशेन सांतवारीनूय आमकां मेळटा फर्स्ट एड सेल आमच्या आदाराक आसा तशेंच पिवपाक उदक टॉयलेट्स फेरी आमकां आसा म्हजे फुडल्यान सकल आमकां दिसती पडटा थंयसर तेच भाशेन सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन आमची सेवेक आसा नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यंत बागेवन जुजेवादाची सांतवार सांकवाळे लोकांक उक्ती आसतली सकाळीं 7:30 ती 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ती 7 वाजो पर्यंत ह्या दिसांनी वा फाल्यांच्या दिसा कोणूय मिसाक सुरवातेची उतरां वाचपां वा बावार्थाचे मागणी करूंक सोदतात तांणी आदल्या दिसा वा मिसा आदीं साक्रिस्तीन येवन मेळचें तुमच्या वस्तूंचो सांबाळ तुमी करचो कसली सांडलोलीक वस्त कोणाची मेळ्ळी जाल्यार आमकां तुमी कळोवचें ही मिसां सगळीं आमकां यूट्यूबाचेर लायव्ह आमकां पळोवंक मेळटलीं कितें भाशेन 9:15 मीस आनी 4 वाजता मीस रोमारीची मिसां CCR TV आमकां दिता लायव्ह पळोवपाक व्हॉलेंटियर्स आमकां आसात आमकां सुचयतात जायत्यो वस्तू आमकां सांगतात तांचें मातशें आयकुचें आनी मातशें मिसाक येता तेन्ना मातशें फुडें आमी बसचें सारकें पयस बसल्यार बरें जायना म्हणटकूच मातशीं लागीं तुमी बसूंक आमी मागता उगडास कोत्ता आयज 11:15 मीस आसतलें मल्याळम भाशेन आनी 12 वाजता मीस आसतलें तामीळ भाशेन उबी रावया
सुरविस्पूर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवय आसूं सोर पुद्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. ह्या मिसांतल्यान जेजूचो मोग आमी अनुभवला भाग्योंचो जेवाजाची देखीन जेजू क्रिस्ताक परगटूंक तुमकां सगळ्यांक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. मोगाल बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दोळपणाच्या ओझ्यापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओंपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवकाक भाग्योंचो सेवासान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्याखाल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो कन्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हणून दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सुबेन ताका साथ म्हणून मानून घेतलो देखून आमी संतोषता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन करोस ते मागचे. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद घेवंक परत घरा वेताना गायन गावया जुसेवाचा आमच्या बाबा. Pokój Jezu, mówi trudne.